गोंयांत टुरिस्ट टॅक्सींनी डिजिटल मीटर घालचे म्हूण ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाच्या याचिकेचेर हायकोर्टात डिसेंबर 2016 सावन सुनावणी सुरू आसा. मात हायकोर्टाचे कितलेशेच आदेशावेल्यान गोंयचे टुरिस्ट टॅक्सींनी डिजिटल मिटर्स बशिल्ले नात. गोंयचे टुरिस्ट टॅक्सींनी डिजिटल मिटर्स बसोवपा खातीर ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवाचे याचिकेचेर डिसेंबर 2016 सावन हायकोर्टात सुनावणी सुरू. डिजिटल मिटर्सांचे टेंडरिंगात 3 कंपन्यो पात्र थारल्यो. पात्र कंपन्यांनी डिजिटल मिटर्स, GPS आनी पॅनिक बटनांचे कंपोनंट येरादारी खात्याक दिले. येरादारी खात्यान ह्या 3 कंपन्यां मदली सगळ्यांत बरी कंपनी थारावपा खातीर सॅम्पलां टेस्टिंगा खातीर इंटरनॅशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव्ह टॅक्नॉलॉजीत धाडल्यात. जाता तितलो बेगीन रिपोर्ट दियात म्हूण हायकोर्टानूय ICATक सांगिल्लें. टेंडरिंग जाल्ल्या 3 कंपन्यांच्या सॅम्पलांचो रिपोर्ट ICATन दिवपाची आसा. इतले मजगतीं गोंय सरकारान शेनवारा सुनावणे वेळार हायकोर्टात नवी म्हायती दिली ती अशी. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सान डिजिटल मिटर्सां खातीर आतां नवे पॅरामिटर्स तयार केल्यात म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगलें. BISन थारायल्ल्या नव्या पॅरामिटर्सा प्रमाण आतां फुडें वचपाक जाय म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलें. डिजिटल मिटर्स घालपा खातीर सरकारान हायकोर्टा कडेन प्राझ मागलो. फुडली सुनावणी 19 सप्टेंबराक जातली. ते वेळार कोर्टान सरकाराक सगळे संबंदीत गजालींचो विचार करून प्रतिज्ञापत्र दिवपाचो आदेश दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.